आज जामावले शिगम्याचो दामबाबाचो नाल्ल घेवन आमी जामावले वचपाक सगळे मिरवणुकीन दबाज्यान उत्साहान आनंदान सगळे भायर सरिल्ले आसात। काल 4 तारखेक मडगांवां कॉमान केणियाल्या घरा कडेन दामबाबाच्या नाल्लाचें पुजन जालें आनी आज हो नाल्ल वाजत गाजत आनंदान सगळे मडगांवकार मठग्रामस्थ हो नाल्ल घेवन आमी जामावले वतात। जामावले गेले उपरांत एक फुडलो बुधवार मेरेन हो जामावलेचो मडगांवकारांचो शिगम्याचो उत्सव मोठ्या आनंदान थंय साजरो जातलो आनी फाल्यांच्यान शुक्रार शेनवार आयतार सोमार अशे 4 दीस थंय मडगांवकारांनी मठग्रामस्थांनी केल्लीं सुंदर नाटकां थंय रातची आसतलीं, दिसाची सांजेच्यो कार्यावळी आसतल्यो आनी खास करून 10 तारखेक मंगळारा दिसा अंदूचो फामाद आमचो जामावलेचो गुलाल हो उत्सव 10 तारखेक आसतलो। दनपारां 3:30 वरांचेर दामबाबाचेर रामनाथाचेर गुलाल घालून थंय गुलालाचो उत्सव सुरू जातलो। मडगांवच्याच न्हय पुराय गोंयभरच्याच न्हय तर गोंया भायल्यानूय बी ह्या उत्सवाक येवपी सगळ्या दामबाबाच्या भक्तगणा कडेन विनंती करता की मुद्दम अंदूचो जामावलेचो शिगम्याचो उत्सव व्हडा उमेदीन वर्सा परसूय चड उमेदीन आमी साजरो करतात। सगळ्यांनी हातूंत वांटेकार जावचे आनी दामबाबाच्या चरणा कडेन आपली सेवा रुजू करची। दामबाब सगळ्यांक पावपी सगळ्यांचें रक्षण करपी असो हो दामबाब हाज्या पांया कडेन आमी आमची सेवा रुजू करुया। सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी ह्या उत्सवान भितर आमी सगळे सहभागी जावं। देव बरें करूं। रामनाथ दामोदर महाराज की जय। जय दामबाब। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।